पेडणे म्युन्सिपालिटीन ड्रायव्हर म्हणून पोस्ट आहा. आता गेली 14 वर्सां हय कामाक आसा. 14 वर्सां काम करता आनी हांगा आमकां कन्फर्मेशनाचें कितेंच अजून जावंक ना. टेम्पररी आहा तूं? हय टेम्पररी. 14 वर्सां जाली टेम्पररी. डेली वेजीस म्हणून आसा. बेगितल्या बेगीन आमकां कन्फर्म करपाचें अशें म्हणून आमी आश्वासनाक हांगा बसलेलो आसा. आनी PFाचो आमचो मेन इशू आसा. PF आमचो 11 पासून 6 पर्यंत भरूंक ना आसा. तो भरपाचो म्हणून एक हेणी PF ऑफिसरान हयसर हें केल्लें केस चालू आसा. तो फाटल्या हाका भरपाचो म्हणून सेटलमेंट जाल्लें 6 लाखांक कितें तरी केल्लें. तें आजून भरूंक ना आसा. आतां आमची चेअरपर्सन आमकां येवन मेळिल्ली आसा. तेणी आमकां 8 दिसांची आश्वासन दिल्लेलें आसा की आपूण सगळें 8 दिसांचे भितर सॉल्व करता म्हणून. आतां येवन मेळोन गेले आमकां तुमी 8 दिसांचे भितर. आतां मेन तुमचो कितें तुमकां फिक्स करप आनी तुमचो PF आनी मेन मुद्दो आमचो कन्फर्म आमकां करपाचें बेगिना बेगीन. आनी नियमीत जो पगार मेळना तेचेर कितें? नियमीत पगार तो खंयचूनय आमची एवढी कमी आसा म्हणून तेंच्यांनी हें केलां ती वाडयतो म्हणून आसा. एक बिल्डींग बांदपाची आसा. आतां तुमी कितलो टायम बसतले स्ट्रायकार? आतां मॅडम आमकां येयले न्हू. CO आमी हें केल्लेलें. CO आयज येयना म्हणटा तो फाल्यां मेळटा म्हणटा. तुमी सबंद दीस बसताले? चेअरपर्सनान आतां फोन केल्लो ना. आश्वासन दिलें आमी. चेअरपर्सनान आतां आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा की आमी येवन आमचे कडेन उलोवन गेले आतां 8 दिसांचे आपणाक मुदत दिया नाल्यार फुडें आमी तुमी हें करा. म्हणजे तुमचो आतां संपप तुमी फाटीं घेतले? हय. आतां आमकां जर 8 दिसां भितर कितें जर ना जालें जाल्यार आमी 8 दिसां भितर परते बसतले हांगा. हय ते आतां UDCक आपयला. UDC येता ते कितें ते आपूण उलयता म्हटले कडेन. UDC आहा ते CO कडेन उलयले. COने सांगलेले आहा की CO आयज निवेर आहा तेका लागून येवं शकना. टोटल कितले आहा तुमी स्टाफ? आमी ना म्हटले तरी 10-15 जाणां आहात. फिक्स कितले आहा? फिक्स एकूय ना. हांगा सगळे परमनंट जो स्टाफ आसलो स्विपरांचो सगळे रिटायर जावन गेले. त्याच्यात परते कोणीच हालचाली केले ना. त्या जाग्यार तुमकां फिक्स करिनात? ड्रायव्हर सुद्दां ड्रायव्हर गाडयो आहात आमचे कडेन. त्याचो विचार करिना. पर्रीकर सराच्या टायमाक कितें तरी हें हाडलेलें ते. तुमचे कितें युनियन बी आहा? ना तशें कांय ना. तशें कांय ना. खूब वर्सां जालीं. आतां म्हाका 25 वर्सां जालीं कामाक. म्हटल्यार आतां आमचो PF कट जाता थंयसर आमकां PF काय मेळांक ना. आमकां गरज आसली आतां आमी काडूंक सोदी आसलो म्हणजे आमकां काडूंक मेळना. पगार मेळ्ळो तुमकां? पगार आतां ह्याच म्हयन्याचो मेळांक ना आमकां. मेळांक ना? कित्याक मेळांक ना पगार? पयशे ना म्युन्सिपालिटीन? पयशे ना म्हणून सांगतात. आनी आमच्या PFाक लागून आमी आतां हें दवरला की आमकां PF जावं. आमी काडूंक सोदी आसा. आमकां गरज आसली पूण आमकां काडूंक मेळना. आमकां कितें दाखयना. आमकां कितें कळना. आमी आपलें काम करता आनी आमकां कितें PF कितलो कट जाता तुमचो काय कळटा तुमकां? आतां तितके आमकां काय कितके कट जाता तो कळना. म्हयन्याक कितले पगार मेळटा? आमकां कशें आतां 12,000 मेळटा किंवा 10,000 मेळटा 11,000 मेळटा अशें आमी दीस भरीत तशें आमकां पगार मेळटा. म्हणजे आमी रावतो घरा कडेन काम काय आसलें जाल्यार रावता. आमचें तें कट जाता. परत सुटी आसता आमच्यो. म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं. आमकां अजून काय पगाराचं बी काय सारकें ना. PFचं बी काय सारकें ना. आनी विचारूंक गेल्या आसा तसा म्हणून सांगतात आनी मागीर फुडें कोणूच कॅर करूंक बघना. आनी तितून आमकां काय कळना ना काय ना. आनी आमकां शिल्पी दिया म्हटल्यार एकदां शिल्पी दिली आनी मागीर परत काय शिल्पी ना आनी काय ना. आनी विचारूंक गेल्यार ते काय हें सांगतात. कोणूच कॅर करना ना आमची. आतां कितले दीस बसताले तुमी भायर? काही आमचे सामके आमचे इतके आमी PF आमचो मेळांक जावो. PF मेळना जाल्यार तुमी काम करचे ना? CPन आमकां 8 दिसांचो आमकां यादी म्हणून सांगला. आनी फाटीं घे म्हटल्यार तुमकां स्ट्रायक तुमचो? आमगे आपूण हें करता. आपूण करते म्हणून सांगला. 8 दीस यादी टायम दी 8 दीस म्हणून सांगला CPन. सर 2011 ते 2016 हे मेरेन हांव कॅशियर नसलो. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे 2016 पासून फुडलेले सगळे पयशे भरलेले आहात. फक्त 2 इन्स्टॉलमेंट उरल्यात. ते कित्याक उरल्यात? 3 ओके. कित्याक उरले? ओके. आमी म्युन्सिपालिटीन जी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ली नीता च्यारी म्हणून तेन्ना तिच्या नांवार आमी पयशे धाडटाले तिच्या एकावंटाक. तिणी ते दोन तिचे आनी एक हेचो मरे आमचो रामप्रसाद ऑनलायन कितें तरी प्रॉब्लेम जाला तो आमी सॉल्व करूं शकतो. पण 2 जे इन्स्टॉलमेंट आहात ते नीता च्यारीन भरूंक ना.
हां तिका अपॉइंटमेंट केल्ली गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्ली तिका कन्सल्टंट म्युन्सिपाल्टी हां म्युन्सिपल कित्या खातीर केल्ली तिका तिका कन्सल्टंट म्हणजे हेचे EPF चलन भरप हां. चलन क्रिएट करप हां. चलन मागीर ते भरप हां आणि हे करप 2011 पयलींचो ही पयलींची गोष्ट न्हू हां, मागीरची म्हाज्या टायमाची तर ते 2 इन्स्टॉलमेंट त्यांनी भरूंक ना आणि ती एग्री जाता आमचो विनोद ड्रायव्हर आणि ती एग्री जाता की आपले कडेन 2 आसात म्हणून पण ती भरिना म्हणटकच आता नवीन कन्सल्टंट अपॉइंट केला आम्ही त्यांनी सांगला हे 2 जे इन्स्टॉलमेंट आसात ते आपूण तिका कितें फॉर्जरी केस मी तिच्या घालची पडटली आणि ती फोन घेयना लेटर धाडलेले रिसीव करिना हां कोण ती चारी ती चारी नीता चारी नीताची ती खंयची आपली पेडण्याची का भायली ना फोण्याची कोणाची हां अकाउंटंटान त्यांना म्युन्सिपाल्टीने अकाउंट ओपन हे केली अपॉइंट केली म्हणजे त्या टायमार केल्ली हां. तिचे 2 इन्स्टॉलमेंट ती एग्री जाता आपले कडेन आसात म्हणून पण भरपाक ती रेडी ना कित्याक त्याच्या उपरांत नवीन कावन्सिलान नवीन प्रभू म्हणून कोण तरी अपॉइंट केलो ओमकार ह्युमन रिसोर्सीस तेका अपॉइंट केलो आणि डिजिटल की आसता पयशे भरपाक ती कितें म्हणटा की आपली डिजिटल की आपले कडेन आतां ना ती काडली आनी दुसऱ्याक दिली पण दुसऱ्याक दिली जाल्यार आपूण ते भरूं शकना पण हांवें तिका विचारलें बाबा तूं भरूं शकना जाल्यार तूं आमचें रिटर्न कर न्हू आमी भरता म्हणजे फ्रेश क्रिएट आमकां चलन फ्रेश क्रिएट करचें पडटलें आनी ते भरचें पडटलें पण हे 2 इन्स्टॉलमेंट आनी हे 3 इन्स्टॉलमेंट म्हाज्या टायमाचे एज अ कॅशियर तो प्रॉब्लेम हांव आयजय वयतलो कन्सल्टंटा कडेन आनी सॉल्व करून घेतलो पण 2011 ते 2016 त्या टायमार मी कॅशियरय न्हू आणि कित्याक भरूंक ना काय भरूंक ना आणि म्युन्सिपाल्टीन कन्सल्टंट पयली असोल्युशन कन्सल्टन्सी त्याच्या उपरांत नीताचारी आणि आता ही ओमकार कोण तरी ओमकार ह्युमन रिसोर्सीस त्यांच्यानी ते पयलींचे 11 ते 16चे चलन करून दिवंक जाय ती केस चलता ती चलत आहा म्युन्सिपाल्टीची केस चलत आहा EPFची मी जो कन्सर्न आहे तो फक्त 3 इन्स्टॉलमेंट आजच हांव एका विनोद तिची आहा न्हू ती म्युन्सिपाल्टी केस चलयता ती केस फायनल जाल्या उपरांत फ्रेश क्रिएट जातलें चलन मागीर चीफ ऑफिसर अकाउंटंट आनी सगळे म्हाका चलन काडून दिल्या उपरांत कॅशियर इज द लास्ट रोल ओके